Zekariah दुसरें दर्शन शिंगा आनी kamar Chapter 2. तेदना म्हजे दोळे उबारून आनी एक दर्शन हांवें पळयलें. तें अशें आसलें, 4 शिंगां आसलीं. म्हजे लागीं उलयतल्याक देवदूताक हांवें म्हणलें, "हें कितें?" ताणें म्हाका असो जबाब दिलो, "जुडाक, इस्रायलाक आनी जेरुसल्याक ximpddailयांत तीं शिंगांय." तेदना सर्वेस्परान म्हाका 4 kamar da-khoile आनी हांवें विचारलें, हें कितें करूंक आयल्यात? ताणें जबाब दिलो, ह्या शिंगांनी जुडाक इतलो निgut ximpddailo की कोणाच्यानूच आपली तकली पर्यंत उबारूंक जायनासलें. पूण तीं तांकां भेंकडावंक आयल्यांत. ज्या राष्ट्रांनी जुडाक ximpddaवंक आपलीं शिंगां उबारलोलीं, त्या राष्ट्रांचीं शिंगां मोडून उडोवंक आयल्यांत. तिसरें दर्शन माप घेवपी. तेन्ना हांवें म्हजे दोळे उबारून आनी एक दर्शन पळयलें. तें अशें आसलें, माप घेवचें सूत हातांत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, "खंय वेताय तूं?" ताणें म्हणलें, "हांव जेरुसल्याचें माप घेवंक वेतां. ताची रुंदाय आनी लांबाय काडूंक वेतां." तेन्ना म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत वचूंक लागलो. आनी दुसरो एक देवदूत ताका मेळूंक फुडें आयलो. हाणें ताका म्हणलें, "धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसल्याक दुर्गां कोटां आसचीं न्हय, कित्याक थंय खूब लोक आनी गोरवां जमलोलीं आसतलीं. खरेंच हांवूच ताका जातलों तांचे सोभोवतीं एक उज्याचें कोट." उलयता तो सर्वेस्पोर, आनी ताचे भितर हांव जातलों ताची महिमा. म्हाका तुमची शीं धाडला म्हूण तुमकां थावें जातलें. सर्वेस्पोर जुडाक पवित्र देसांत आपलें दायज म्हूण आपणाचें आदीन कोत्तलो आनी जेरुसल्याक नव्यान आपलें मन वेंचून काडटलो. सगळ्या पोरजांनो सर्वेस्पराच्या म्हऱ्यांत उगीच रावात, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांत थावन उठून येता. देवाचें उतर हें.